हे हांव शेत रोयता म्हजेंच. लास्ट टायम हांवें ब्लॅक रायस म्हणटा रोयिल्लो, सगळो एंटायरली इनंडेट जावन ब्लॅक रायस पेड्यार जालो. मागीर हांवें डॉन बॉस्कोचे फादराक धरून ते हांवें ट्रान्सप्लांटींग करून जया रोयली. आज परते हांवें पळय ब्लॅक रायस थंय रोयिल्लो आहा, परते यू विल सी दॅट इट इज होल थिंग इज इनंडेटेड. आनी आमी WRDन आनी प्रायवेटली ड्रेन हांगाच्यान एंड मेरेन आमी ड्रेन केल्ली आहा, नाला केला. सो सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक एक्चुअली आमी पयसो मोडला, पूण इतलें आसून पसून रिवर्स फ्लो जाता. सो आतां हो रिवर्स फ्लोचे खातीर हांवें डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांकूय आपयले WRDचे, कित्याक आय बिलीव WRD इज द डिपार्टमेंट दॅट हॅज टू फॅसिलिटेट. आतां ड्रेनिंग ऑफ द वॉटर इज ऑल्सो देअर जॉब. सो डिसिल्टिंग जे ताणें आमच्या मतदारसंघात हे खेपे बरें केलां, पूण आमकां डावट आहा की हें जें रिवर्स फ्लो जाता हाजे खातीर शेतकऱ्यांक हे वर्सा रोवपाक मेळचें ना. म्हणजे एटलिस्ट हे सायडीन जे माडेल, मुंगूल आनी आमचे दवंडे ही एरिया आहा पळय ही इनंडेटेड जावन उरतली. सो वेस्टर्न बायपास ऑन स्टिल्स फातोर्डा जालें म्हणून हांव खुश ना. म्हाका बाणावलेचें जावंक जाय आशिल्लें इतल्या खातीर की ते रिवर्स फ्लो जावचो न्ही. आज तुमी तुमच्या दोळ्यान पळयता उदक कशें परतें येता तें दिश्टी पडटा. हाजे खातीर म्हाका दिसता सरकारान हे खेपे हांव हे असेंब्लीनूय रेज करतलो आनी सरकारान मेजर्स घेवपाक जाय की बेळना, नुवें सगळे कडेन तांणी डिसिल्ट केलां, पूण उदक आनी फोर्सान येता. पूण फोर्सान येवन तें वचपाक जाय तें रिवर्स जर येवपाक लागलें जाल्यार आमी सगळे शेतकरी आमचे फातोर्डेच्या त्रासान पडले.